मोगाच्यानो तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक स्वागत मागता. दीस हो ऐसो आमकां सेक्युलर कार्मेलीस सद्यांक वर्त्या आनंद असो, कित्याक देवान आमचे तें केल्यांत विचित्रां. 18 वर्सां आदीं ह्या कार्मेल गुड्यार सेक्युलर कार्मेलीस समुदाय अस्तित्वाक आयलो. पवित्र सभेंत लायिकांक हो समुदाय एक उंचलें भाग्यवंतपणाक आपोवणें जावन आसा. हो आमचो समुदाय सांत जुजेच्या आश्रयकाल आविलाच्या सांत तेरेजाक समर्पिल्लो जावन आसून आमच्या ह्या इतिहासान एक भांगराळ्या मोयल्या फातराची बुन्याद घालूंक आमी हांगासर आसाव. तें जावन आसा सेक्युलर कार्मेल वर्दीचे अधिकृत स्थापनेची रीत. हाच्या फाटल्यान आमच्या वर्दीची पात्रोन कार्मेल माय, कार्मेल संता सांतिनीचो आदार आनी साबार याजकांचो कळमीत नातलो वावर आनी पाठिंबो आसा. ह्या वर्त्या दिसा आमी हांगासर आमच्या प्रांतीय वडील मानादीक बाब पियूस जेम्स डिसोजा आनी आमच्या मोगाळ कार्मेलीत याजक भावासंगी मेळून धन्य देवाक अर्गां भेटोवया. हे एवकरिस्तचें बलिदान फावो त्या रितीन भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. उबी रावया. संतोषाची मेटां काडून काती पोनी कुर्बाजो भुमया सुगोविता ताची कृत्या मोती काडून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता. ताची कृत्या मोती काडून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता. Servis putih amso Resna serta sumsraso Yekasto trantaca samsaraci Kelo rapya satyan tane mucia Rupit kelo diku nisaki babuy tu serwaso संतोषाची मेटां काडून काती पोनी कुर्बाजो सोम्या सोमोविता. ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता. ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुझ्याय सोवे आसो. ह्या सजेच्या वेळार ह्या पूण शेतांत कित्याक आमी जमल्या म्हणून प्रस्तावनार आमी आयकलें आनी प्रस्तावनार सांगलें दिसो ऐसो संतोश असो प्रत्येक रितीन सेक्युलर कार्मेलीत संन्यासो म्हणून तुमचे बराबर आमकांय संतोश असो. कित्याक आज ह्या कॅनॉनिकल एस्टाब्लिशमेंट तुमच्या स्थापनाच्या ह्या डिक्री विशयंत आमी देवाक अर्गां दिता आसतना आमी सर्व याजक कार्मेलीत याजक आनी तुमी कार्मेलीत सेक्युलर मेळाक भरती जाल्ले सर्व सांदे त्या प्रत्येक रितीच्या एका कॅरिझमाक आमी भितर येत आसतना या तें कॅरिझम आमी जियेत आसतना त्या प्रेरणा प्रमाणे आमी जियेत आसतना तो सर्वेस्पर देव आमच्या जिविताचेर आशिर्वाद घालूं आमच्या
उर्बेंत जियोवच्या ह्या जिविताचेर तो आशिर्वाद घालूं आनी अशें ही सेक्युलर वर्ड आनी की चड आनी चड वाडोवन दी देवाक मान आनी होगलाप दिवंक फावो दी म्हणून आमचें मागणें प्रत्येक रितीन देवाक अर्घ जावन हें बलिदान भेटयत आसतना आमची काळजां आनी मनां दिनवाशी मनान देवा लागीं उबारया आनी आमच्या पातकांची दूख धरया नितळ निर्मळ काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां सामी आयती करया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर्वसंता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सरून आमी जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो घोर अपराध. ह्या पसून भगेवन सदां संकार मुळे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदारा सस्नाच्या देवा मनशांक बोगसाणें दिवन परतून तांकां तुज्या वेगेन घेवचे खातीर जिजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत तुवें मनशा कडेन नवो करार स्थापलो. ह्या कराराचो पास्क परबेन संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केलें. आज सेक्युलर कार्मेलीत वर्दीची भाव भयणी तुका अर्घ दिता आसतना हें तुजें मोगाचें देणें म्हणून आमी भावार्थान वळखतांव आनी भक्तीन संभ्रमतांव. तेच आमच्या चिणयेचे सालींत परगटूंक आमकां सुभाम करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र म्हज्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता
ससनाच्या ससनाक आमीन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक, देवाळाचो कारबारी आनी सादुसेव तांचे सरशी आयले. ते लोकांक शिकयताले आनी जेजूतेय मेल्ल्यांचें पुनर्जिवानपण ते परगट करताले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरलें आनी सांद उतरलेली देखून रात फाल्यां जायसर बंदेंत दवरलें. तरी तांची शिकवण आयकल्ले जायते जण सत म्हणूंक लागले आनी दादल्यांचो सांको चड उणें 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, मालगडे, शास्त्री जेरुजालेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक आण्णास आनी कायफास, जुवांव आनी आलसेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त तांच्या सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुवांवक सभे हुजीर उबे करून तांचो असो विचार केलो. खंयच्या पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें? तवळ पेद्रू पवित्रत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो, लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगड्यानो, एक तोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झडती करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सदनां करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायेलाच्या सगळ्या परजेक इतलें आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलेल्या त्या देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नाझरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदपे आनी उपकार ना म्हूण काडून उडयलेलो फातोर तो, पूण आतां तो कोरोस जाला मुल्या फातोर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साथ दिना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचें उतर हें देवाची उपकार. मोसुयाची उर्वी गाता मोजा तारुगाती उल्हासता ताने केल्यान महात्कार्या चिनयेन मोजा ताच्या नावाक सवय मासता. ताने आपले रस्ते दाखयली दयाळाय तिका संतती सदैव म्हूण मानतेल्यो. कित्याक सत्यवंतान विचित कामां केल्यान भाग्यवंत सत्यवंताचे नांव. मोसुम्याची उर्वी गाता मोजा तारुगाती उल्हासता ताने केल्यान महात्कार्या चिनयेन मोजा ताच्या नावाक सवय मासता. आख्या वळवंत बावळ्यान ताने बळ दाखयले. आंगार गरवी
पूर्वी खाता मोच्या तालुकातूय उल्हासतात ताणे केल्यान महात कार्यांची एक मोच्या ताच्या नावाक सांगतोय मासता मुसू ओत्मो सोम्याची पूर्वी खाता मोच्या तालुकातूय उल्हासतात ताणे केल्यान महात कार्यांची एक मोच्या ताच्या नावाक सांगतोय मासता Service poracice, Alleluia. Service poracice, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Service poracice, Alleluia. Ilia Carya. Sumya Bhakti Vandiya Berkata kami dia Kita gambelasya Servis poracice Alleluia Servis poracice Alleluia Alleluia, Alleluia, service poracice, Alleluia. Service por तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो तें अशें घडलें सिमोन पेद्रू जवळ म्हणटा तो तोमास गलिलयाच्या काना शहराचो नतनायल जबेदवचो पूत आनी जेजूच्या शिशां भितरले हेर दोग सांगाता आसले सिमोन पेद्रून तांकां म्हणलें हांव मासली पागूंक वेतां ताणें ताका म्हणलें आमी तुजे सांगाता येता अशें भायर सरन ते दोनीर चडले पूण ते रातये तांकां कांयच मेळ्ळें ना दीस उसवाडून येतना जेजू तडीर उबो आशिल्लो शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गी पूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो कांय ना म्हणून ताणीं जाप दिली तुमचें जाळ दोनीच्या उजव्या बागलेक उडोवन पळया तुमकां मेळटलें म्हूण ताणें म्हणटच ताणीं जाळां उडयलीं तवळ मासली इतली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना तितल्यार जेजूच्या शिसांच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हणलें सोमीस तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रून आयकतच मासली पागतना काण दवरले वयले वस्तूर पेंकडाकर उडोवन ताणें सरोवराक उडी मारली पूण हेर शीस मासल्यांनी भरलें जाळ वडीत दोनीचेर पाटी आयले तडीतावन ते चड पयस नातले चड उणें 200 हातभर जायत तडीर देंवतच तांणी इंगळ्यांचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो जेजून तांकां सांगलें तुमी आतां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा देखून सिमोन पेद्रोन दोणीर चडून जाळां तडीक वोडून हाडून आयलो जाळांतल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो मेजून 153 इतली मासली आसूनय जाळ पिसूंक नातलें जेजून तांकां सांगलें येया आनी जेवा तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक
शिसा मदल्या एकल्यानी धैर्य घेतलें ना. तो समीस म्हणून ते जाणा आसले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी वुंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो. त्याच परी मासली ताणें दिली. मेल्ल्यांतलो पुनः जिवंत जाले उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलेलो हें तिसरे फावटी. देवाचे उतार हे लायनल म्हणलो एक ಬಹು ಫಮಾದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್ 1985 ಗಿನ್ನಿಸ್ रेकॉर्डाक ताजें नांव दखल जाता. कारण इतलेंच एकाच्या फाटल्यान एक सुमार 245 245 क्रिमिनल केस तो जुस्ता आनी खंयचीच सलवा नासतना सर्व क्रिमिनल केस ह्यो तो जिखता. आनी ताजें विशेश जावन आशिल्लें दिल्ल्या सर्व प्रुफांत दाखल्यांत कितें तरी सोदून काडून तो कोर्टांत जुस्तलो आनी ताजी केस बीन जातली. 1985 ताका इंग्लंडाची राणी एलिझाबेथान नायट ते प्रशस्ती ताका दिवन ताजी होगळाप उसारली. ताका थोड्यांनी विचारलें, लायनल तूं क्रिस्तांव, बायबल तुवें वाचून आसूंक पुरो, तर जेजू जिवंत जाला म्हणच्याक कांय प्रूफ आसा गी. लायनल तांकां सांगता आनी ताजी उतरां ही सगळो नवो सल्ल्यांत आसले प्रूफस कितलेकी पुरो, तांतू एक किमशे तितलो डावट आसूंक साध्य आसना जेजू जिवंत जाला तितले बर्न प्रूफ आसात. आज आयच्या दिसा वांजेलांत आमी अनेक रितीचो प्रूफ आयकता. तो जावन आसा जेजू तिसरे फावटी दिश्टीक पडटा. सांजचो आमच्या वांजेला प्रमाणे आयचो वांजेल जेजू दिश्टीक पडचें तिसरें दृश्टांत. तर आयच्या वांजेलाचेर थोडो आमी नियाळ करया. सांगत आस आमच्या अध्यात्मीक जिविताक ह्या वांजेलांत कितें पुणी आसा गी म्हणलें सत आमी सोदून काडया. हांवें वाचून हाजे वयर थोडो वेळ हांवें करशिल्ल्या उपरांत म्हाका दिसून आयलें आमच्या अध्यात्मीक जिविताक 3 हांतां ह्या आयच्या वांजेलांत आमी पळोवंक सोदयेत. पयलें जावन आसा जेजूची वळख धरची. जर तर कोणी एकलो मनीस जेजू थंय येवंक आशेता तर ताज्या जिवितांत ताणें पयलें जेजूची वळख धरची गरज आसा. आमी पळयता लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 20:4 दोग शिस एम्माउसाच्या वाटेक वेतले. तांणी जेजूची वळख धरली ना. मरी मगदलेन जुआंच्या वांजेलांत अध्याय 20 आमी पळयता मरी मगदलेन जेजूच्या कुडींत धांवता आयतारा सकाळीं. ती आंबुड्यांक पळयता, तांची वळख तिका मेळ्ळी ना. ती जेजू कुस्त पळयता, जेजू लागींच ती उलयता, जेजूची वळख तिका मेळ्ळी ना. पूण ती चिंता तोटासो माली जावन आसयेत. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजूचो मोगाचो शिस तो जेजूची वळख धरता. तें जावन आसा हुस्स जावन आसा समी. हें जावन आसा अध्यात्मीक जिविताचे वाटेक जाय आसलें पयलें हंत जेजूची वळख धरची. जर तर म्हजो देव कोण, म्हजो जेजू कोण, म्हजो जेजू कसो आसा, म्हज्या जेजूचे शेगूण कितें हें पयलें आमी जाणा जायचें. तवळ मात्र अध्यात्मीक जिवितांत मुखार वचूंक आमी शकता. आनी हाजी जाणवाय आमकां खंयसर मेळटा. हाजी जाणवाय आमकां मेळटा वांजेलांत. देवाचें उतार आमी वाचल्या वेळार हाजी जाणवाय आमकां मेळटा दुतोर्नींत. हाजी जाणवाय आमकां मेळटा पापसाहेबान दिवचे त्या शिकोवणेंत, वा धर्माध्यक्षान दिवचे त्या शिकोवणेंत, वा याजकांनी वा दियोकोनांनी दिवचे त्या शिकोवणेंत. हांगासर आमकां मेळटा जेजूची वळख. पूण जेजूची वळख आसल्यार पावना. जेजूची वळख जावन आसा केवल ज्ञान, नॉलेज तितलेंच. सैतान सयत सर्व वांजेलाची उतरां बायहाट करूंक शकता. ताकाय वांजेलाचे नव्या सोल्याचे आनी पोरण्या सोल्याची वळख आसा.
जेजूक मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता अध्याय 4 जेजूच्या वयर तो 3 रितीची तेंत सावन तो हाडल्या वेळार देंवसार सयत वांजेलांतली उतरां बायबलाची उतरां सांगून जेजूक फासोवंक पळोवचें आमी पळयता. त्या देखून केवल ज्ञान असल्यार पावना, त्या देखून दुसरें हंत आयच्या वांजेलांत आमी पळोवचें जावन आसा. जेजूच्या थंय एक दाव, जेजूच्या थंय वा जेजू सरशी हेची ती दाव. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेन्ना सान पेद्रू आयकता तो जावन आसा सुमी, तक्षण तो त्या उदकांत उडी मारता आनी जेजू सरशी तो धांवता. उरलेशीच तांचोच वेळ घेवन जेजू सरशी आयले. ते पाठ म्हणून हांव सांगना, पूण कितलें जर तर म्हाका उमेद आसा त्या प्रमाणे आसतली म्हजी धांव. फिजिकली धांवचें न्ही, पूण आध्यात्मीक धांव. देवा थंय एक जावंक, देवाक मेळोवंक, देवाच्या उर्बेन लासोवंक आनी तशेंच जिवन देवाक समर्पण दिवंक. आमी पळयता ते 2 जण शिशी एम्माउसाच्या वाटेर आसले. जेन्ना तांणी जेजूची वळख धरली उंडो मोडटना, तो वळ ते धांवन फाटी आयले जेरुसलेमाक. शिसांक सांगूंक जेजू दिश्टी पडला, आमकां तो मेळ्ळो उंडो मोडटना आमी ताजी वळख धरली. मोरी मग्दलेनान वळख धरली, ती थंयच रावली ना. ती धावी आयली बरी खबर शिसांक दिवंक आनी सांगू जेजू क्रिस्त जिवन जाला, सुमी मोरोंक ना तो जिवन जाला. त्या देखून हर एकलो मनीस जेजू क्रिस्ताची वळख मेळले उपरांत दुसरें हंत जावन आसा जेजू थंय धांवचें. आनी हें दुसरें हंत आविलाची सान तेरेजा बोव सोंप्या रितीन 3 मेन्शनां मुखांतर आमकां शिकयता. सुरवेल्लीं ते 7 मेन्शन तांतू सुरवेले 3 आमी पळयता म्हजे एफर्ट्स, म्हजी धांव, म्हजी तयाराय आनी हांवें करचें तें साधन, ताज्या प्रमाणे म्हज्या मागण्या जिवितांत हांव मुखार येवंक शकता. सुरवेर जावन आसा म्हजेंच एफर्ट. जेन्ना हांव देव म्हजोच सर्वस्व म्हणून मानून घेता तेन्ना हांव जेजू थंय धांवता. आनी तिसरें हंत आयच्या वांजेलांत आमी पळोवचें, जेजू थंय एक जावचें. जेजू थंय एक जाताना 3 रितीचे वा 3 इफेक्ट्स आमी पळयता. पयलें जावन आसा जेजू जेवण दिता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जायते फावटी वो वांजेल आमी आयकला जावंक पुरो. जेन्ना शीस तडी खायले आनी जेजू थंय आसलो, उज्यार मासली आसली, उंडो आसलो. कोण हें जेवण तयार केलें? शिसांनी गी? शिसांनी न्हय, जेजून तयार केल्लें जेवण. ताजे उपरांत सांगता तुमचे थंय मासली आसल्यार हाडा, ती आमी बसया. कोण सर जेजू थंय धांवता आनी देवा थंय एक जाता, पयले सुवातेर त्या व्यक्तीक मेळटा जेवण. जेजून आयच्या वांजेलांत दिल्लें जेवण जावन आसा आमी जेवचें आसलें, पूण सस्नीक जिवीत दिवचें त्याच देवान. जर तर आमी आविलाचे सान तेरेजाचे 4थें मेन्शन जावन 7वें मेन्शन जर तर आमी वाचल्यार आमकां कळोवन मेळटा 4थ्या मेन्शना उपरांत देव त्या व्यक्तीक थोडी बेसांवां दिता. जावंक पुरो विजन पळोवची सकत, जावंक पुरो मोगाची सकत, जावंक पुरो असली जायती दुसरी सकत. देवी त्या आत्म्याक चॉकलेटां दिता, देवी त्या आत्म्याक थोडें गोडशें दिता. कित्याक तूं आतां म्हजे थंय आयलाय, त्या देखून हांव तुमकां कितेंय तरी दिता. हांगा जायतो लोक बेसांवां घेता, चडावत भुरग्यांक चॉकलेटां दिवची आमची संवय नातल्ली. पूण फादर मायकल मौरीस आसा, ताणें एक चॉकलेटांचो डब्बो दवरला, आयल्या भुरग्यांक दिवं, ल्हान भुरग्यांक दिवं. तांकां खुशी, फादरेपान चॉकलेटां दिली. तशेंच देवा थंय कोण थंय लागीं पावता, देवी असलेंच गोडशें लोकांक दिता. आनी कित्याक लोकांक कळोवंक जाय आतां हांव देवा थंय आयलां, देव म्हाका बेसांव दिवन आसा. त्या देखून पयले सुवातेर देवा थंय आयल्या हर एकल्यांक देव जेवण दिता. जावंक पुरो सस्नीक जिवीत सर्वांक तें लाभता. दुसऱ्यान देव दिता सांगातपणो. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता
सुरवेची उतरां आनी अकरेची उतरां जर तर आमी ध्यान केल्यार सुरवेच्या उतरांत आमी पळयता तिबेरिया सरोवरांत शिस्त पावतात. जेजू मरण पावलो खंय? जेरुसलेमांत. तिबेरिया सरोवर सरिसुमार 300 किलोमीटर पयस आसा. सगळ्या शिसांनी चिंतलें जेजू मरण पावलो आनी कांय समकाना. ते परत तांच्या गांवांक गेले. गांवांक गेले मात्र न्ही, परत ताची आदली जीण ते धरतात. सांत पेद्रू सांगता हांव मासली धरूंक वेता. कित्याक? तो पागी जावन आशिल्लो. ताजें आदलें काम आशिल्लें मासली धरचें. आतां सर्व संपादलें. आतां हांव म्हज्या फाटल्या जिविताक परत वेता. पूण देवा थंय एक चल्लो. तो एका मेळींत देव एकठांय करता आनी त्या देखून सांगातपण जेजू क्रिस्त दिता हर एकल्या व्यक्तीक. केवल हांव एक सुरो न्ही. जिवितांत कोणेंय म्हाका सांडल्यार हांव एक सुरो न्ही. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्रात्मो तेगी जण म्हज्या सांगात वस्ती करतात. आनी आमी आमची एलिझाबेथ ऑफ द ट्रिनिटी सांतीण कार्मेलीन सांतीण ती बऱ्या रितीन उतरां शिकयता. इनड्वेलिंग ऑफ द ट्रिनिटी. त्रिनादस येवन म्हज्या आत्म्यांत वस्ती करचें. हांव आनी एक सुरो न्ही. हांव दोग न्ही, तेग न्ही, आमी 4 जण. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्रात्मो हे तिगी जण येवन म्हज्या आत्म्यांत वस्ती करतना हांव आनी एक सुरो न्ही. काजारी जिवितांत रिगल्यांक सांगता आमी आज जावन तुमी एक सुरी न्ही, तुमी दोगां एक. पूण मागण्याच्या जिवितांत आमी एक सुरी न्ही, आमी एक म्हळ्यार आमी 4 जण. कित्याक देव बाप, पूत आनी पवित्रात्मो सांगात आसा. आनी तिसऱ्यान जो कोण देवा थंय धांवता आनी देवा थंय एक जाता ताका लाभता वा तिका लाभता पदकांचें बोगसाणें. वांजेलांत आमी पळयता जेजू तावन पयस धांवल्यार जेजू तांकां परत फाटीं हापोवन हाडटा. आनी जेजूची इगर्ज माता त्या पेद्रूच्या वयर स्थापन करता. आमी जेजूक सोडून कितले पयस गेल्यार तो आमकां परत आपोवन हाडटा. कित्याक आमी ताज्या मोगाची. कितले कसलीच जावं दी म्हजी पातकी जिणी, कसलींच जावन म्हज्या जिवितांत चलवणी, कसलेंच जावं पुरो म्हज्या जिविताचें स्कांदल. जर तर हांव देवा थंय येता, देवा थंय एक जाता, तो देव म्हाका बक्षिता आनी तशें म्हाका ताज्या थंय एक करता. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आयच्या वाद्यालांत आमकां दिवचो संदेश होच. कसलीच व्यक्ती आमी जावंक पुरो, कसलेच म्हजी इतिहास जावंक पुरो, कसलीच म्हजी जिवीत जावंक पुरो, हांवें देवा थंय येयचें आनी देवा थंय हांवें एक जायचें. आज भोव वर्तो दीस आम्हा सर्वांक आनी देवा धन्य बापाक अर्गां जावन आयचे हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. 18 वर्सांची ही धांवणी जावन आसा आमची. आनी ह्या 18 वर्सांत जेजू थंय येवंक आमी प्रयत्न केला. जायते रितीन आमी चलवले जावंक पुरो, पूण परत आनी परत त्याच जेजू थंय एक जावंक आमी आशिल्ल्या. आनी आमची आध्यात्मीक जिवितांत मुखार वचोंक इगर्ज मातेक आमच्या जिवितांद्वारे गिफ्ट दिवंक आमी आमकांच आमी देवाक आमी समर्पिलां. आनी आनीक ही एक धांवणी आमची जावन आसा देवा थंय एक जावंक. आज देवान आमकां आशिर्वाद दिला. आमचो समुदाय परमनंट जावन कॅनोनिकल एस्टाब्लिश्ड हावस आनी हे जावन आसा भोव व्हड बेसांव देवान आम्हा सर्वांक दिवचें. त्या देखून धन्य देवा कर्गां दिवया. एका समुदायांत आमकां एकठांय केलां. केवल खावंक आनी पियोंक न्ही, सर्वांक दुसऱ्या घरांतून आमी येयल्या. आज आमी एक समुदाय जावन आसा. तो तिसरी कार्मेलितांची तिसरी वर्द. तशेंच देव आम्हा सर्वांक बोगसणे दिवन ताज्या संतोशांत वांटेले जावंक आपयता. त्या देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी त्या धन्य देवा कर्गां दिवया. हो बरो अवकाश ताणें आमकां फावो केल्ल्याक. तशेंच आमी देवा थंय एक जावया आनी अशें देवा थंय एक जाल्लो तो फळ आमी इगर्ज मातेक आनी सर्वांक दिवंक तोच देव आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. आतां आंगवण्यो रिन्यू करची रीत.
सर्वेस्परान आमचेर ओतुल्ल्या उपकारा पासून आमी अर्घ दित आसतना आमच्या वर्दीक प्रत्येक रितीन सेक्युलर कार्मेलीत वर्दीक जायपूरची बेसांवां सर्व संद्यांक बरी भलायकी संतोष आनी तांणी करच्या ह्या बसावण्यांत संपूर्ण मेळचे खातीर आमच्यो गरजो आतां बापा मुखार दवरया. मोगळा बापा, सडवणीची बरी खबर परगटून आजच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी तशेंच मिसांव वावर करच्या सर मिशनरींनी तांचो त्याग कर हो मोगाचो वावर तमानासतना करूंक जाय पडची उमेद आनी तिरासन तांकां लाभय म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, आविलाच्या सांत तेरेसाक समर्पण दिल्लो हो आमचो समुदाय अधिकृत रितीन स्थापन करूंक सहकरिल्ल्या सर्व कार्मेलीत याजक भावांक तुज्या दैवीक जनवायेन आत्मीक सक्तेन भर. तुज्या मोगान तांकां सांबाळ आनी तुजी कृपे बेसांवां तांचेर वत म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, अख्ख्या संवसारांत विस्तारलेल्या सेक्युलर कार्मेलीत सर भावा भयणी पासत आमी मागता हांव. आपल्या आपोवण्याचो अर्थ समजून पवित्र सभेच्या वावरांत वांटेव घेवंक आनी समाजेन बरेपण पसारची जबाबदारी पाळोवंक सर सन्यांत मागण्यांत ध्यानांत आनी सक्रामेंताळ जिवितांत नव्यान उर्बेस्त कर म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आविलाच्या भाग्यवंत तेरेसाक समर्पिल्ल्या ह्या आमच्या समुदायाच्या सन्या खातीर आमी मागता हांव. जेजू क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेची देख घेवन मोगाचें खरें शेगुनी जिवीत जियोवंक आमचो वावर जाणट्या शनापणान आनी जतनायेन करच्याक मागण्याच्या जिवितांत आमकां वाडय आनी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन बळादी कर. आमच्या ह्या समुदायाक नवे सांदे मेळोवन दीत म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, पिडेस्त आनी समस्यांनी कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक कुडीची आत्म्याची मोतीची बरी भलायकी दी. मरण पावल्ल्या सर संद्यांक सासणीक सुख दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौन रावया. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून आमच्या कुटुंबांच्या गरजां पासूनय मागया. सर्गीच्या भोवदयाळ बापा, ही आमची कालती प्रार्थना तुज्या मुखार आमी दवरता. तुजी खुशी वयतर ही सर्व मागणी आमी ती उसारली आमकां परिपूर्ण कर. त्याच वक्ता ह्या सेक्युलर कार्मेलीत समुदायाचेर तुजी दाराळ आशिर्वाद वत आनी तांकां तांच्या जिणेंत संपूर्णकायेच्या वाटेन चलोवंक तूंच तांकां आदार आनी बळ दी. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Vugo, vugo,
म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान हें दिन वचणेचें बलिदान सर पदवीधर देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या सभेच्या आदोमात सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा पास्कसो गुड संभ्रमून ही दानां हाडून आमी तुका ओपून दिता. तूं ती बदलून सगळ्या वरणी वर्तें देणें तुजेंच जिवीत आमकां दितलोय म्हणून आमी जिव्या भावार्थान सत मानता. तें पवित्र देणें घेणें संपूर्ण सुपळ कर आनी संवसाराच्या वंदवण्याक पाठ करून सर्गींच्या अत्रेगांनी आमची काळजां आसूं दी. आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो पास्कांची बली. तोच तो दुलोब निराप्रदी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र बारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. भुसकी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय. भुसकी तुका जय जय. भुसकी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र म्हज्या सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदी दितावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्याक एक खाशा परसा तूं जमयता साय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. Jesu melo, Jesu jivan sala, Jesu novya getolo, Jesu melo.
बापा आमचे चडवणे पासून तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवंतपण असो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत हांव कुवार मुरयेच्या बगेवंत जुजे दिसपती तुज्या बगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आविलाचे सांत तेरेज कुर्साचो सांजो हांव जेजूचे ल्हान फूल तेरेज आनी सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवड्या आनी मनियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर तुजे वचेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तान मैपसान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवचो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेची सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदाळ पापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना मागण्याच्या जिविताक आमी वेंग मारल्या आनी मागण्या पैकी उत्तीम मागणें तें जिजून शिकयल्लें मागणें आमच्या बापा म्हणलें मागणें दिनवाशी काळजान आनी उपकारी मोनान जिजून शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवचे नत्रेक दिलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकारांतलें वाटय समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वडान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमे जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता
बापाचे कुशे प्रमाणे आणि पवित्र माझ्या सहकारान तुझ्या मरणावर संवसारात तुवें जिबीत दिलें हे तुझे भोव पवित्र कुडी आनी रक्त वरवीं सगळे आमच्या कोट्यापणांतल्यान सर वायटांतल्यान आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आधार दी आनी तुजे सरशिल्लें वेगळें सरोवंक आमकां केदीस निर्मिनाक आपले जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणांत भाग घेवचे आमी समेस्तां सुभागी तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडीन रगत आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमी सर्वां आमचे दोळे धांप्या उंड्या रुपार आमच्या काळजांत आयिल्ल्या आमच्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता तूं आमच्या काळजांत आमचो इश्ट सोडवणदार आनी रक्षक जावन आयलाय ह्या तुज्या अमोलीक येण्या खातीर निरंतरी आमी तुका अर्गां पाठयता मोगाळा जेजू तुका पळोवची आनी तुका मेळची एकूच एक आशा जावन आसा आमच्या जिविताचो उद्देश ह्या खातीर तुजो लागशिल्ल्यान फाटलाव करूंक आमी सेक्युलर कार्मेल मेळाक भरती जाल्या हे आपोवणें तुवें आमकां फावो केल्ल्याक उपकारी मनान आमी तुका दिन वाचता पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान मोरयेमायाच्या शेगुनांनी आमचें मुखलें जिवीत पवित्रपणी जियोवन सर्गीचे वाटेर सोमकोंक आमकां कृपा दी आमच्या जिणयेचो निमाणो स्वास पर्यंत
तुजे लागीं एकवटून मोगान जियोवचें भाग आमकां फावो कर म्हण आमी आशेतां जेजू. अर्गां तुका जेजू मोगाळा, काळजांत राव तूं आमच्या सर्व वेळा. जीवन आमचें कर तूं नवें, विसणार तुज्या देण्या सोवें. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा दयेळेन तुवें आमची सोडवण केली तर दयेळेन आमकां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणावरी तुवें आमकां सोडयलां, तशेंच ताच्या पुनर्जिवंतपणा लागून तुवें दिल्लो संतोश सदांच निरंतरी सांबाळ. तूं जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे मोडकाय. हालेलुया हालेलुया. Amen.